नमस्कार. लोकोत्सव 2020च्या निमतान आमी येयल्या कला अकादमी हांगासर. कला अकादमीन सद्या लोकोत्सव चालू आसा आनी बरेचशे स्टॉल आमकां पळोवपाक मेळटात. गोंयांतले तशेंच गोंया भायले लोक हांगासर येतात. खूब तरेचे स्टॉल्स आमकां पळोवपाक मेळटा. आयज आमी तेंच्या कडेन जाणून घेयात की ते स्टॉल्स कशे तेंच्यांनी केल्या, स्टॉलांत कितें कितें आसा आनी ते करपाक तेंकां कितले दीस लागले, तेंकां रिस्पॉन्स कसो मेळ्ळो हें आमी जाणून घेया. किती वर्ष जाली हांगा लोकोत्सव स्टॉल लायतात? लास्ट 3 years जाले. 3 इयर्स. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो? रिस्पॉन्स आसता, बरो आसता. कितें कितें आसा? म्हजे कडेन रिंग्स आसता, नेक्लेसीस आसता, इयरिंग्स, एंकलेट्स, मागीर टो रिंग्स, सगळे तरेची ज्वेलरी आसता. वेस्टर्न, इंडियन, ट्रेडिशनल. आणि याच्या व्यतिरिक्त आणि तुम्ही खंय लायता स्टॉल तुमचे? आमचे अशे वुमन एम्पावरमेंट बी तशे जे ग्रूप आसता पळय तातूंत आसता एक्झिबिशन आनी आमचे शेलाचे आयटम असतात सगळे. आम्ही टॉयज करता, मिरर लॅम्प्स, हे मिरर लॅम्प्स करता, नंतर वॉचीस करतात. नवीन नवीन तरेचे कितें आसा न्ही तेय करता, पण शेलान चडशे. कितली वर्सां जाली तुमकां? जाले आमकां 15 लोकोत्सवाक आमकां जाले 4-5 वर्सां जाली. 4-5 वर्सां. आणि लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा बरो आसा. रिस्पॉन्स बरो आसा. या व्यतिरिक्त आणि तुम्ही खंय आणि स्टॉल बी लायता? स्टॉल लायता आमी आतां सरसाक आसता. आतां आउट ऑफ गोवा क्राफ्ट बाजार बी केला आमी. केले हय, पयलीं केला. कितें डिफरन्स आसता थंय आनी हांगासर? थंय चड आसा. हांगा लोकल म्हणजे ताका इतले हे ना, व्हॅल्यू ना. पण आमी आउट ऑफ गोवा वता न्ही तेन्ना भरपूर गर्दी आसता स्टॉलाचेर आमच्या. आपका नाम? महेंद्र सिंह, कहाँ से है? राजस्थान अजमेर से। अपने पास ये आर्टिफिशियल तलवार है, ढाल है, खंजर कटार है, जो हाँ सब आर्टिफिशियल, जो राजा महाराजाओं के किसी टाइम में काम आते थे, अब सिर्फ शो पीस में काम आते हैं। इससे कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, सब बिना धार के होते हैं। नहीं, पब्लिक तो आ रही है, लेकिन इस बार मार्केट में इतनी खरीदारी नहीं है। बाकी 2004-05 से मैं आ रहा हूँ, तब से सही है, लेकिन अभी 4 दिन से इतना नहीं है। जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, जो हमेशा रहता था हर साल, वो इस बार नहीं, कम है। लोक असं 3 वर्सां जालें हांव अटेंड करता. 3 वर्सां. लोकोत्सव कसो कितें? खूब बरो रिस्पॉन्स आसा. फाटल्या वर्सा आनी ह्या वर्साच्या लोकोत्सवान कितें डिफरन्स? डिफरन्स खूबसो दिसलो. ते मंडप घालपाची स्टायल बरी आसा. क्लिनिंगेच्या बाबतींत खूब बरें तेंच्यांनी दवरला. कचऱ्याच्या बाबतींत ते येवन तेंचे अलर्ट करीत आसा. स्टॉल सिस्टम बरी. Just it's our first time because we are new. Yes, we just started this work only in Goa only, all wood stuff because these days say no to plastic. So these are the serving trays for anything to serve. Wooden, everything is wooden here. We are using pine wood and MDF wood. And this cutlery stand. See the big baskets. Besides this, you have any other stall anywhere else? Yes, long back we had in pop-it-ups and Bougainvillea lifestyle. We have participated in this and now in the Lokotsav. So how is Lokotsav response? It's very good. People are coming. Even buyers are coming. People are buying. Like it depends on the stuff. Even my product is going on. Of course, the footfall. Because Lokotsav has the maximum footfall. Because it's for the publicly and it's in a very prime location of Panjim. It's in the heart of the Panjim. So of course footfall is great. And other places it's good, but still we find it's good. Better. मंगलमूर्ति महाकाया विघ्नविनाशक मोरया कलानिधि तू विद्यादाता शिवशक्ती नमः. हे भैरवा हे मार्तंडा, हे भैरवा हे मार्तंडा, हे भैरवा
प्रचंडा
धीरे नारी बदन कमला स्वाद मधुबम रवा शंभो ब्रह्मा सुरपति गणेश चित्तपद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु আহি নীল শৈল আহি নীল শৈল আহি নীল শৈল প্রবল মত্ত বারণ প্রবল মত্ত বারণ প্রবল মত্ত বারণ মোয়ারত নলিনী বনকু কর ধরণ আহে নীল শৈল গজরাজ চিন্তা কলা গজরাজ চিন্তা